मदत जाता तसं तुमच्या कार्य करून घेऊन येऊन द्या आपल्या मागायला हा पूजा श्री स्वामी अय्यप्पा टेम्पल अय्यप्पा टेम्पल ये आप ये PPA वाय PPA म्हाका भायल्या तुम्ही काय सांगता देवाचे गुरु स्वामी आमकां मातशें हेजें सांग तुमची अय्यप्पा तुम्ही माळ घालता कितल्या दिसा खातीर घालतात आम्ही कमीत कमी 48 days 48 एक मंडल भरत आम्ही देवळान आसता सकाळी संजे दोन्ही टायम उठून थंड उदकान न्हांवन पुजा करूंक जाय आनी जेवप बी आमी रांदून एक टायम जेवप ओके बाकी टायम बेश्टें कितें हें करपाक ह्या 48 दिसाच्या दरम्यान कितें कितें आसता तुमचें म्हणजे तुमी आमचे स्लिपर घालिना सकाळी 4 उठून न्हांवन पुजा करूंक जाय थोडे कपडे मागीर सांजचे तशेंच परत थंड उदकान न्हांवन पुजा करूंक जाय आनी विकली शनिवारा दीस मेन पुजा आसता थंय कितें प्रसाद बी करून भजन करून मागीर लोकांक आमी वाडटा आनी आमी वयच्या पयलीं पळय आज पळय पुजा आसा आमी आतां फाल्यां वयतलीं तेच्या पयलीं महाप्रसाद तेन्ना गोंयांत आमच्या स्वामी लोक कितले आहा पळय मला तांकां सगळे आपयता सगळे येवन पुजा करून मागीर लोकांक जेवण बी घालून मागीर फाल्यां आमी दुसरे दीस वयता हो जो ट्रेडिशन आहा पळय तुम्ही माळ बी घालता अय्यप्पा देवाचें खंय तरी कमी जायत चल्ल्या पयलीं 20-25 जाण एका गांवांत घालताले 4-5 आतां 4-5 जाण घालता यूथ जे भुरगे आहा जे तरणाटे तांकां खंय तरी पयलीं सुरवात गोंयांत हांगा चिमलाच घातलेले आमी हां तेन्ना देवूळ धाकटें आसलें आनी वयर कांय नासलो बेश्टें हें आसलें फावंडेशन तेन्ना सगळे स्वामी लोक हांगा सुरवात सांतिनेज मेर्सी बाबोली कदंबा रोड पर्वरी हे सगळे स्वामी लोक हांगासून माळ घालून हांगा 3-4 वर्सां रावन मागीर ते आपल्या आपल्या जाग्यार ते करूंक लागले पुजा ताका लागून मातशें कमी जालां हांगा आतां सबरीमलेक तुमचे फाल्यां तुमी भायर सरता मागीर तुमी सबरीमली वतात थंयसर कितें आसता कार्य आमी सबरीमले वयचे पयलीं इरमेली म्हणून एक जागा थंय वावर स्वामी मुस्लिमाचे आनी आमचे अय्यप्पाचे अशें आपोजीट फुडल्यान त्या सायडीक वावराचे त्या सायडीक आमच्या अय्यप्पाचे थंय सगळे बेटे तुळल बी करून बी कितें करपाचें करून थंयसून आमी 48 मैल चलून वयता ते सगळे दोंगर ते पळय
देव पळय गेल्लो पळय अय्यप्पा ते रस्त्यार वयता ती सारके डेंजर आसता. हां आतां रात दीस आमी वयताले कित्याक ती हळदा मेड करिमेले व्हडले व्हडले डोंगर तेन्ना कोरोना जालो तेन्नासून 3 वर्सां ते रस्तो बंद आसलो. आतां सांजचे 4 जाल्यार लोक गेट घालतात ते फॉरेस्ट आनी ते गेट घालून स्वामी लोकांक तुमी हिंगा सकाळी उठून 7 परत गेट उगडटा मागीर वचपाचें. अशें कितें जनवरांचे चोड जाता हें जाल्यार हाती वाघ बी कित्याक 3 वर्सां बंद आसलेलो कोरोना टायमार तेका लागून चोड गेले. कितले जाण वयता तुमी ह्या देवळाच्यान कितले जाण वयता आमी स्वामी? सद्या आमी 5 जाणां आसा. ह्या देवळांतल्यान हय ह्या देवळान गोंयच्यान कितले वयता तें खबर आसा कितें नंबर वयर आमी कितले 30 जाण 25 जाण अशें वयता. धाकटे कॉलेज गाडी 2-2 3-3 घेवन वयताले. हां आतां तुमी तुमचे 30-35 अशे 3-3 गाडी घेवन वयताले हांगा. थँक्यू अमिताची घेया न्हू. अमिताची अमित भाई तुम्ही रेग्युलरली हे देव विजीट करिता एवरी टायम ते माळ घालता तुम्ही विजीट करता सो तुमकां कितें भक्ती ह्या देवाचेर अशी भक्ती म्हणजे पळय देव सर्वांक समान आसता समान ट्रीट करता. आज अशी आसा की आज आमी हे जे स्वामी अय्यप्पा भक्ती मंडळ चिंबल आसा म्हाका दिसता जेन्ना हांवें इलेक्शनाची कॅम्पेन 2022 सुरवात केल्ली त्या देवळांतल्यान सुरू जाल्ली. लागींच आमच्या चिमलकर्णीचें देवूळ आसा तें दुसरें देवूळ आमचें मेरशेचें चातेरीचें देवूळ आनी कालापडचें शांतादुर्गा देवूळ ह्या देवळांच्या आशिर्वादान म्हजो कॅम्पेन सुरवात जाल्ली आनी आज त्या दिसाच्यान आज पर्यंत एक वेगळ्या पोजिशनार हांव म्हजो पावला. म्हाका दिसता देवाचो आशिर्वाद खंय ना खंय तरी आमच्या फाटल्यान आसा. आज कोइन्सिडेंटली आमी लास्ट टायम बूथ मिटींग केल्या उपरांत आज कोइन्सिडेंटली फर्स्ट डे इन माय ऑफिस इन सांताक्रूज आमी तेजें ऑफिस कॉन्स्टिट्युएन्सीचें ऑफिस मेरशेच्यान सुरू करता. ताजी आज फर्स्ट मिटींग आशिल्ली आनी इट इज कोइन्सिडेंट हियर की आज 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 त्या दिसा हांव हांगा पावलो. सो भक्ती आनी आशिर्वाद हे दोनी आय थिंक गोज हँड इन हँड आनी देवाचो आशिर्वाद सदांच आमचेर आसा. ताजे शिवाय म्हाका दिसता जो पर्यंत देवाचो आशिर्वाद आसना तो पर्यंत यू कॅनॉट बी सक्सेसफूल इन लायफ, यू कॅनॉट बी हॅपी इन लायफ, यू कॅनॉट बी प्रॉस्परस. हेल्थ, प्रॉस्पेरिटी, हॅपीनेस कम्स with meditation, health, all this comes with भक्ती. आमी सदांच त्या भक्ती जे म्हणटा पळय ती ह्या देवळांतल्यान सुरू जाता आनी आमी सदांच सांगता की तांचो जो प्रवास हांगाच्यान सुरू जाता तो जे पर्यंत सबरीमला किंवा थंय वचून सोंपता त्या प्रवासान आज अशें न्ही की अमक्याच समाजाचे किंवा अशे लोक गोंयकारूय खूब जाण थंय वता आनी तांकां सदांच गूड विशीस आसूं. तांचो जो प्रवास आसा तो सुखकर जावं हो देवाच्या प्रार्थनेंतल्यान सुरवात जाता आनी आय मेड इट अ पॉयंट टू कम एवरी इयर वेन एवर दीस इव्हेंट स्टार्ट्स. आज तांचो आशिर्वाद म्हजेर आसा हाचे बद्दल डावट ना. थँक्यू.